नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या टी टायम खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. राज्यातल्या 380 सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आरडीए वरवीं मेळ्ळे 450 कोटी. बायलांच्या उद्देगाक आनी वेवसायाक चालना दिवप हो सरकाराचो हेतू, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. सुर्ला साखळेच्या शेतकऱ्याक हार्वेस्टिंग मशीन मेळूंक नाशिल्ल्यान पारंपारीक पद्दतीन हातान करची पडली कापणी आनी मळणी. तंत्रीक येवजण्यो आसूनय हें अशें आशिल्ल्यान आमकां नाका शेतां म्हणी शेतकाऱ्यांनी उक्तायली खंत. दर एका कार्यकर्त्यान जिखचो आपलो बूथ, तेन्नाच आमी साखळे मतदारसंघा सयत जिखतले गोंय. दर एका कार्यकर्त्यान आपल्या बुथाचेर भाजपाक 75% मतां मेळोवपाचो करचो यत्न, मुख्यमंत्र्याचें आव्हान. पालिकांच्या वॉर्डाची फेररचनेविशीं आदेश. राज्य वेंचणूक आयोगान निमाणो केलो रद्द. ह्या वेंचणुकेच्या निर्णयाक दिवचलकारांनी दिला येवकार. कोळवाळे सर्व्हिस रस्त्याचेर बेकायदेशीरपणान जड गाडयो करतात पार्क. लोकांच्या जिवाक जाला धोको निर्माण. संबंधीत खात्यांनी बेगोबेग कारवाय करून ह्यो गाडयो रस्त्यावयल्यो काडून उडोवच्यो, सरपंचाचे गाराणे. आनी आयतारा मडगांवच्या पोरण्या मार्केटांतल्या होली स्पिरिट इगर्जेत बनयले फेस्त. भक्तांनी व्हडा संख्येन हजेरी लावन देवाचे घेतले बेसांव. आता खबरो विस्तारान. बायलांक स्वताची मजत करपी गट आर्थीक नदरेन घटमूट करपा दिकेन सरकारान व्हडलें पावल उबारलां. आतां मेरेन राज्यांतल्या 380 सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आरडीए वरवीं 450 कोटी रुपया मेळयले. साखळीन आयोजीत केल्ल्या पुरुमेताचे फेस्त कार्यावळींनी तांणी वांटो घेतलो. बायलांच्या उद्देगाक आनी वेवसायाक चालना दिवप हो सरकाराचो निर्धार आसा, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. आरडीए डिपार्टमेंट जे चलता किंवा आम्ही जे चलयता हे फक्त महिलांच्या खातीर म्हटल्यार जाता. कारण आरडीए डिपार्टमेंटातूय काम करपी इट इज मोर दॅन 90% महिलाच आसा आनी ते महिलांच्याच खातीर काम करता. सगळ्यो गजाली जितक्यो करता ह्या डिपार्टमेंटान त्यो महिलांच्या खातीर करता. पुरुमेताच्या बाजाराच्या निमित्तान आत्तां तुमी पळयलें की 4 सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी जवळपास 10-12 लखपती दिदी हांकां वयर आत्तां आफोन हाडून तुमी जर पळयशात जाल्यार कमीत कमी आतांच 7 कोटी रुपयाचे लोन डिस्बर्समेंट केला. कितल्या? 7 कोटी रुपया. 340 सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या मदीं 450 कोटीचे लोन डिस्बर्समेंट फाटल्या 12 वर्साच्या कार्यकाळात केला. आनी हे कोणाक दिला? सगळ्या महिलांक भगिनींक दिला. आनी दोतोरान सांगलें तें बरोबर आसा. हे लोन जर आमकां दादल्यांक दी म्हटलेलें न्ही, तो प्रेमराजे म्हणटा ना, म्हणटा तुमकां लोन ना. कित्याक खबर आहा? ही गॅरंटी फक्त बायलांची गॅरंटी मोदीजीन घेतल्या. महिला पैसे घेता जाल्यार मोदीजीची गॅरंटी आहा. दादले पैसे घेता दादल्यांक सेल्फ हेल्प ग्रुपाक पैसे ना, फक्त महिलांक आसा. 450 कोटी रुपया गोंय सारकिल्ल्या ल्हान राज्यांत 340 सेल्फ हेल्प ग्रुपाक म्हणजे कमी न्ही. म्हणजे विचार करात की कितक्या मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या हातात पैसे पावले. तांच्यांनी तेचे वेगवेगळे बिझनेसीस केला. खूप जणांचे पळयतालो म्हणून हांव त्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. आम्ही फक्त म्हणजे महिला सशक्तीकरण हे उलयना, वुमन एम्पावरमेंट हांव फक्त विशय उलयना, तर तांकां खऱ्या अर्थात एम्पावर करपाचें काम म्हज्या सरकारान 7 वर्साच्या कार्यकाळात केला. आणि हांव पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वेगवेगळे कडेन वयता आसतना म्हाका खूप बरें दिसता की प्रत्येक महिला भगिनी वेगळ्या कसल्या तरी बिझनेसाच्या माध्यमान म्हाका सदोदीत मेळटा आनी सांगता दोतोर तुझ्या आरडीएच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या मार्फत आपण लोन घेतले म्हणून हो बिझनेस सुरू करू शकले. आपण ब्युटी पार्लर सुरू केले. आपण आपलो व्हेजिटेबल बिझनेस सुरुवात केलो. आपण आपले लस्सी पॅकिंग सुरुवात केले. आपण आपले तांदूळ पॅकिंग आणि ब्रँडिंग करून विकपाक सुरुवात केले. कोणी हरसाणे केले. वेगवेगळे बिझनेसीस आसतले जे कोणी इमेजिनूय करूंक नासले हे बिझनेसीस करपा खातीर सुरुवात केले. हांव आमच्या डिपार्टमेंटाचे मनापासून हांव धन्यवाद म्हणटा की खरोखरच एक बरो उपक्रम आसा. एका वरा पयलीं जेन्ना हांव हांगा आयिल्लो आनी प्रोग्राम चालू आसलो, हांव आमचो पार्टी अध्यक्ष आमी पुरुमेताचो फेस्त पळयताली. आनी जेन्ना पळयतना अशें दिसलें थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे आसले, थोड्यांचे इंडिव्हिज्युअल आसले, पण तांच्या जे तोंडार हास्य आसले, तांच्यान जी एनर्जी आसली ती खरोखरच ती आवडीन हांगा उबे आसली. मनापासून तांच्यांनी कितें कितें केल्लें
आम्ही थोड्या जेन्ना स्टॉलाचेर गेला तेन्ना कोणी तरी आणि तुम्ही जर पळयशात प्रत्येक स्टॉलाची नावां म्हणजे ती बेश्टी नावां दिवपाक जाय म्हणून दिवंक ना जाल्यार बरी एक मनान चिंतून म्हणजे खरीच ती नावां म्हणजे ताका बरो मिनींग आसलेली किंवा त्या नावानच सगळो अर्थ भरलेलो आसी दिल्ली आणि हे केन्ना जाता तर जेन्ना ही मनापासून पार्टिसिपेट जाता आणि हे सगळे केन्ना जावंक शकता आज आमचे सरकार जर पळयशात अंडर द लिडरशिप ऑफ आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रत्येक घटकाक टच केल्ले आसा रादर जाणट्यांक म्हणा बायलांक म्हणा भुरग्यांक म्हणा रादर तुमकां एंटरप्रेन्युअर म्हणजे तुमकां फोर्स करता की बाबा बिझनेस करपाक किंवा तुमच्या हेल्थाची काळजी म्हणा किंवा एज्युकेशनाक म्हणटा किंवा कोडिंग अँड रोबोटिक किंवा AI म्हणा किंवा वर्क फ्रॉम गोवा तुम्ही 2 दीस पयलीं जर पळयले आसतले हांव जाणा आज आमी सगळे डिजिटली खूप ऍक्टिव्ह आसा वर्कर स्टेशन IT डिपार्टमेंटाचे सॅकाथॉन म्हणजे सेक्साचेर बसून गोव्यान काम करचे म्हणजे गोव्यान फक्त टुरिजमा खातीर येवपाचे ना जाल्यार काम करपाकय तुम्ही गोव्यान यात इतलो आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केला इतली आमी डिजिटल आमी कनेक्टिव्हिटी केल्ली आसा सुर्ला साखळे भाताची पिकावळीक अंदू सामकोच कळाव जालो उदकाचे व्यवस्थापन बरेच आशिल्ल्यान तांदळाचे पीक उशीर जाले जाल्यार दुसरे वटेन शेतकाराक हार्वेस्टिंग मशीन मेळूंक नाशिल्ल्यान शेतकाराक पारंपारीक पद्दतीन हातान कापणी आनी मळणी करची पडिल्ल्यान शेतकारांनी खंतूक आयला तो बंधारो बांदपाचो आसा अशी आमकां आमची पंचायत सांगत आसा लास्ट 5 वर्सां जाली तो बंधारो बांदता म्हणटा पण अजून काय तेजे कांय हें ना जो शेतकरी आसा तो रडटा की शेतां नाका म्हणटा कित्याक तर टॅक्नॉलॉजी अंदू आमी हातीनूच लायले कामेऱ्यांनी कित्याक आमकां प्लगिंग करपाकूय मशीन मेळोंक ना आनी हातान कामेरा घालून लायले परत लुवपाकूय आतां आमकां कामेऱ्या घालून लुवचें पडलें आनी आतां तें तुमी पळयलां आसतलें गाडी करून थोडे मोयटा थोडे पांयांनी मोयटा आनी अशें करून थोडे अजून पडींग आसा आता 8 दीस जाले आयतारा कालच्या आज काय फाल्याच्या 8 दीस जाले आमी गव्हर्मेंटाक सुद्दां एप्रोच जाले जाल्यार आयज अशें कळटा की आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन हार्वेस्टिंग मशिनाच ना म्हणून सुर्ला साखळे वाठारांतल्या सुमार 10,000 चौखण मीटर शेतजमनीचेर अंदू 16 शेतकऱ्यांनी तांदूळ लायले पूण उदका पुरवण वेळार बदल जाल्ल्यान तांदळाचें पीक उजरा आयले शेतकी खात्याचे कापणीचे यंत्र वेळार पावले पूण त्या वेळार पिकावळ काडपाक तयार नाशिल्ल्यान ते यंत्र परत धाडचे पडले उपरांत तांदूळ काडटना शेतकऱ्यांनी परतून कृषी खात्या कडेन संपर्क साधलो पूण त्या वेळार हे यंत्र उपलब्ध नाशिल्ले अशें सांगले हाका लागून शेतकऱ्यांक तांदूळ हाताच्या आदारान कापणी करची पडली कांय जाणांनी मळणी खातीर ट्रक लेगीत वापरले शेतवडीक प्राधान्य दिवपाचे आव्हान सरकार करता आसतनाच गरजेची यंत्रणा वेळार मेळनाशिल्ल्यान शेतकार नाराजी उक्तायतात परिस्थितीचो विचार करून वेळार मजत करची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या आयज आमी आसा आयशीर हें शेत आसा थंय आसा तुमी पळोवंक शकता सायडीक सगळ्या लोकांनी लुवोन थेयल्लें आसा पण आयज लुवोन म्हणजे कितें जालें की आमच्या शेताक मातशी डिले जाली कित्याक तर आमकां उदक जें आसा हें आमचो सियाबान आसा थंयच्यान हें तुमी कलवट दिसता त्या कलवटांसून आमकां उदक येता आनी तें उदक आमकां शेताक मागीर आमी यूज करता त्या खातीर अंदू आमचो जो बंधारो आसा सियाबान तो बांदपाक लेट जालो म्हणजे तेजी जी तेका आमी ट्रेडिशनल पद्दतीन बांदता जी आमी फोळयो ज्यो आसा त्यो फोळयो घालून तेज्या मदीं माती घालून ते बांदप करता आनी ते सगळे जे फोळी आसतली जाल्यार ती वर्सांनूच आमची पिड्यार जाता आनी ती आमकां पंचायत प्रमोट करता पंचायत आमकां ती दिता म्हणून अंदू सुद्दां हांवें एप्लिकेशन केल्लें लास्ट जुनान केल्लें की आमकां हे फावट म्हणजे तो बंधारो बांदपाचो आसा अशी आमकां आमची पंचायत सांगत आसा लास्ट 5 वर्सां जाली तो बंधारो बांदता म्हणटा पण अजून काय तेजे कांय हें ना आनी आमी तेजे फॉलोअपान आसा पण ह्या वर्सा तांकां सांगलें समज तो बांदिना जाल्यार आमकां फोळी मातशी पयलीं हाडून तुमी दिवची म्हणून
पण पंचायतीक एप्लिकेशन सुद्दां करून तेंच्यांनी लास्ट एंड डिसेंबरान आमकां फळी दिली आनी डिसेंबरा उपरांत जेन्ना बांद बांदलो तेन्ना तें उदक आमकां हांगासर येवपाक 1 म्हयनोभर लागता की शेतान तें उदक सारकें प्रॉपर पावतलें म्हणून. मागीर आमची जानेवारी सोंपली आनी फेब्रुवारीन एंड पर्यंत आमी हेंच काम चालू केलें आनी ही 10,000 स्क्वेअर मिटर शेती केल्ली आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता ही शेती केल्ली पण आमी गव्हर्मेंटा कडेन एप्रोच केल्लो की आमकां हार्वेस्टींग मशीन दिवचें म्हणून. पण जेन्ना गव्हर्मेंटान दिलें तेन्ना आमची सारकी शेती पिकोवूय नासली म्हणून मातसो सगळ्या शेताक उदक आसलें आनी त्या शेताक उदक आसलें म्हणून जेन्ना हार्वेस्टींग मशीन येयलें ना न्ही तें पोंदा वचपाक लागलें आनी आमी तांकां सांगलें रिक्वेस्ट केली की 15 दिसांनी परत आमकां दिवचें म्हणून. आनी 15 दिसांनी परत जेन्ना आमकां तेंच्यांनी दिता म्हणून सांगलें आनी लुवोन थंय कित्याक आमी तो मशीन जें आसलें तें कर्नाटकांच्यान येयल्लें आनी तांकां कन्नड आमकां तेंची भाशाय कळना आनी ते कन्नड लोक येयल्ले हांगासर आनी ते उलयताले आनी तेंचे कडेन जेन्ना तांकां सांगलें तेन्ना दुसरे फावट तो म्हणपाक लागले आमी सकयल देवेना आमी वयर तुमी हाडूं शकता जाल्यार लुवोन थेय म्हणून आमी सगळ्यांनी लुवोन थेयलें. पण वयर सुद्दां तेंच्यांनी आमकां हाडून मशीन दिवंक ना आनी आयज आमचे पळय प्रत्येक जो शेतकरी आसा तो रडटा की शेतां नाका म्हणटा कित्याक तर टॅक्नोलॉजी अंदू आमी हातीनूच लायले कामेऱ्यांनी कित्याक आमकां प्लगींग करपाकूय मशीन मेळोंक ना आनी हातान कामेरा घालून लायले परत लुवपाकूय आतां आमकां कामेरा घालून लुवचें पडलें आनी आतां तें तुमी पळयलां आसतलें गाडी घालून थोडे मोयटा थोडे पांयांनी मोयटा आनी अशें करून थोडे अजून पडींग आसा. म्हणून जेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक सुद्दां एप्रोच जाले जाल्यार आयज अशें कळटा की आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन हार्वेस्टींग मशिनाच ना म्हणून. म्हणून इतल्योश्यो गजाली आसा आमी शेतां करा गव्हर्मेंट आमकां म्हणटा जाल्यार ती मशिनरी तरी प्रोवायड करपाक जाय. आयज हार्वेस्टींग मशीन ना प्लगींग करपाक गव्हर्मेंटा कडेन मशीन ना आमकां 8-8 दीस रावचें पडटा तो येतलो तो खंयसून तरी गाडी सुटल्या ह्योच गोश्टी आयकच्यो पडटा. म्हणून आयज अंदू सुद्दां शेतकरी जे ही 10,000 केले ते सगळे निराश जाल्ले आसा आनी ते म्हणटा आनी आमकां शेतां नाका म्हणटा. शेताची आनी घाली पण कितें चालू आहा मळणी काय मळणी लुवोन जाल्या ट्रॅक्टर घालून हें करून हेंच्यांनी आनी त्रास जाले आमकां रोयल्ले चड जाले. आता कशें करता आता तुमी आनी हें आतां बडयता धरून पांयांनी मळटा बडयता कितें करतलो थोडे घरा कडेन उडयला तें बसला पूण जाता. तुमकां तें मशीन दिवंक ना मशीन येयल्या पळय तें पोना गेल्यार घेवन गेलो पळय तसो नाच पत्तो. आता कितले दीस जाले काम करता तुमी अरे आतां 8 दीस जाले आयतारा कालच्या आज काय फाल्याचे 8 दीस जाले. वर्सां येतालें मशीन येताले वर्सां मळून जाताली पयलीं मातशें मागून जाली शेत ती खंय जाली कितले शेत आहे ना पयलीं हय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. येता त्या वेंचणुकेंत आमकां बूथ जिखप म्हत्वाचें आसा. दर एका कार्यकर्त्यान आपलो भाग आनी बूथ जिखचो तेन्नाच आमी सांखळे मतदारसंघा सयत गोंय जिखतले. दर एका कार्यकर्त्यान आपल्या बुथाचेर भाजपाक 75% मतां मेळोवपाचो यत्न करचो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. आयतारा सांखळे मतदारसंघांतल्यो भाजप महिला मोर्चा आनी युवा मोर्चा समिती जाहीर केल्यो. ह्या कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. फाटली 15 वर्सां कंटिन्युअसली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या कार्यकाळात म्हणजे लोकांची सेवा करपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हाच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येकाच्या घराघरापर्यंत पावल्या. तुम्ही काढून पळयात एकूय घर अशें आसचेना की ज्याच्या पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचे म्हणजे सरकार पावूं ना. अरे हय दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या निमित्तान ताका 2,000 रुपया जाणटेल्या भाऊ आमच्या बाबाक मेळटा आसतले. म्हणजे एखाद्या भयणीक म्हणजे आम्ही म्हणटा ते गृह आधाराचे पैसे मेळटा आसतले 1,500 रुपया. हय येता ते इलेक्शनाच्या पयलीं आमी ते पैसे वाडोवपाचे आहा हाच्या म्हाका खात्री आसा. ते DSS कार्ड आसतले तेचे 4.5 लाखा वयल्यान आमी ते तर 100% लोकांच्या हातान आसा. आमी नव्यान आतां केल्ली CM स्कॉलरशीप पोर्टल. एखाद्या आमच्या भुरग्याक जर शिकपा खातीर पयशे कमी पडटा आसत जाल्यार ताका CM स्कॉलरशीप पोर्टलाच्या माध्यमांतल्यान तांणी भरलेली फीस ताका परत मेळपाक जाय. ती ताका मेळची हाच्या माध्यमांतल्यान आसतले. आमी मिल्क इन्सेंटिव्ह आसतले जे दुधकार भाव आहा तांचो इन्सेंटिव्ह पयशे वाडोवपाचे आहा. जे शेतकार भाव आहा तांचे पयशे वाडोवपाचे आसात. कलाकारांची पेन्शन आसतली किंवा आमच्या अपंग भावांची पेन्शन आसतली.
आणि ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान आमी खंयच्या ना खंयच्या माध्यमांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे प्रत्येकाच्या घरात पावता. फाटल्या 15 वर्साच्या कार्यकाळात आमी प्रत्येकाक सेवा समर्पण भावनेत दिवपाचें काम हे सातत्यान केलां. हांवें विशय तुमच्या फुडें इतक्याच खातीर केलो की आमी म्हणटा की येता त्या इलेक्शनाक आमकां बूथ जिखप हो म्हत्वाचो आसा. प्रत्येक बुथा वयल्यान 5 दुनी 10 जण म्हणजे कमीत कमी 10 कार्यकर्ते हांगासर आसा. आमी हो विश्वास करपाक जाय आमी जिखतले, आमकां दुबाव ना. आमी साखळे जिखतले आनी आमी गोंय बी जिखतले. पण आमकां विश्वास जाय, आमकां विश्वास जाय तो आमचो बूथ जिखपाचो आनी तोय बी कसो. आमी जेका म्हणटा 75% मार्जिनात आमकां आमचो बूथ जिखपाक जाय. आनी प्रत्येकान जर हो संकल्प करीत की हय म्हजो बूथ जिखपाची जबाबदारी म्हाजी, माझ्या बुथा वयल्यान 100% लोकांक कन्विन्स करपाची जबाबदारी म्हाजी. कोण तरी आसतलो दुसऱ्या पक्षाच्या विचारसरणीचो आसतलो, कोण तरी रागार जाला आसतलो, कोण तरी दुखावला आसतलो. 100% सगळ्या जाणांक आमी सॅटिस्फाय वांगडाच करूंक शकता अशें ना. की सर्वात शेवटी जो आसता पळय न्ही, मत मारूंक जेन्ना वयता, तूं येयला म्हणून हांव मत मारूंक येता म्हणटा तो. हांव तुज्याच खातीर मत मारता म्हणून आमकां तूं म्हणजे पार्टीचो कार्यकर्तो हो चड म्हत्वाचो आसता. आयज म्हाका महिला मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून निवड केल्याबद्दल आमच्या गोंय राज्याचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे सगळ्यांचे लाडके दोतर हांकां हांव मना काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयज हांगा हांव पावलें जाल्यार दुसऱ्या खातीर पावलेलें आसता. तशेंच आयज आमची भारतीय जनता पार्टी खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयतारा मडगावच्या पोरण्या मार्केटांतल्या होली स्पिरीट इगर्जेत होली स्पिरिटाचे फेस्त व्हडा भक्तीन आनी उमेदीन मनयले. लोकांनी व्हड संख्येन हजेरी लावन देवाचे बेसाव घेतले. पळयात फेस्ताची कांय भक्तिमय खिणचित्रां. कोळवळ वाठारांतल्या सर्व्हिस रस्त्याचेर बेकायदेशीर जड वाहनां पार्क करपाचो प्रश्न परतून मुखार आयला. कोळवाळचो सरपंच रितेश वारखणकार हांणी ह्या विशीं खर नाराजगी उक्तायल्या आनी संबंदीत खात्यांनी बेगोबेग कारवाय करून ह्यो गाडयो रस्त्या वयल्यान काडून उडोवच्यो अशी मागणी केल्या. पळयात. आमचो पयलींचो सरपंच आहलो न्हू, तेणी पयली ग्राम सभेक घेवन तशें मिटींग घेवन पयली प्रोसिजर केल्लो. तेणी सगळे लेटरां तांकां ऑथॉरिटीक धाडलेले. तेजे उपरांत आतां परत आतां तिस्ता बोवाळ जालो. फाटल्या दिसांनी एक डेड बॉडी मेळ्ळी थंयसर गोदून. जे हांव सरपंच जाला तेन्ना दुसरे दिसा हांवें ते पळयल्या 2-3 दिसांनी. परत तेजे उपरांत एक एक्सिडंट जालो. आनी मेन सांगपाचें मुद्दो म्हटल्यार हांव 1000 फावटी शेवय मारता, जी ती हायवे जी लायन आहा ते सर्व्हिस रोडाक जे ट्रक दवरता न्हू तेंकां फक्त काय ना, ते सोरो घेवप थंयसर आनी ती गाडयो पार्किंग करप आनी जाय थंयसर थंय मजा मारप, थंय न्हांवप, बुरशेपणां करप, प्लस मागीर तेंच्यांनी थंय जेवण करप. हें अशें कितें आतां हांव म्हणटा की जाणा, प्रत्येक पुलीस स्टेशन लागींच आहा, कोलवाळे पुलीस स्टेशन, तेंच्यांनी एक्चुअली थंयसर पेट्रोलिंग करूंक जाय. आनी दिसता तेंचे नजरेन येता न्हू सोमती तेंकां फायन मारूंक जाय, नाल्यार तेंचो ट्रक भितून तरी उडोवंक जाय. कित्याक 1000 फावटी हांगा आमचे लोक जे आहा ते सर्व्हिस रोडाक घेता सकयल, जाल्यार हेंचे न्हू जे ट्रक आसता ते वयर ते फुटपाथेर दवरतात आनी सुशेगाद पार्किंग करून रावतात ते. आनी भितून कितें चल्लां थंयसर कितें चलता तें सुद्दां कळना. आतां फ्लायओव्हरा पोंदाक पळय, करसवाड्या पळय, कोलवा हे पळय, कितले गाडयो पार्किंग करून दवरलेले, कोण दवरता, कित्याक दवरता ते कळना. हांव 1000 फावटी सांगता की पुलिशेन थंयसर तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय इमिजिएटली, जावं RTO
कित्याक तांकां लागता न्हू ते आरटीओकूय, तेंच्यांनी घेवपाचें, ट्राफिकेनूय घेवपाची. कित्याक पंचायतीक ऑथॉरिटी आहा, पंचायत खाली लेटर करतले, पूण फायन मारतले कितें करतले जाल्यार पुलिशेक आहा न्हू. कित्याक आमी डायरेक्ट वचोन ते ट्रक सांगूंक शकना खंयच्या टायमार दवरता आनी केन्ना. आतां आमच्या नजरेन दिसले जाल्यार हांव इमिजिएटली एक्शन घेवंक शकता, पुलिसेक आपोवंक शकता. पण हे जे ट्रक येता, हे सांजचे जे आहा न्हू, ते येतात पार्किंग करता आनी सुशेगाद येता. मागीर ते 4-5 दीस ट्रक थंयच आसता. तेजे उपरांत तांकां खंयचे कंपनीचे जावं खंयचे ते इंडस्ट्रीचे तांकां कॉल येता खाली करपाक, तेन्ना ते ट्रक घेवन वयता. हे जे आहा इंडस्ट्री, कंपनी, तेंच्यांनी आपले पार्किंग दवरूंक जाय न्हू. जे सामान घेवन येता जावं कसलो लोड घेवन येता तांकां डायरेक्ट आपल्या कंपनीन दवरूंक जाय. थंयसर IDC जावं आनी खंयचे करसवाडे आहा थंयसर तेंच्यांनी दवरूंक जाय. पूण हे त्रास आमच्या गांवच्या लोकांक जाता हेतून. ते करतले आमची जी आतां ही फोर्टनायट मिटींग आहा, ते फोर्टनायट मिटींगे हांवें दिसता सांगलेले, फोर्टनायट मिटींगे स्पेशली जी लेटरां आहा हे मिटींगेक घेतले रेजोल्युशन, आनी स्पेशल आमी ते आरटीओक घेवन आमी वयतले. एज अ सरपंच म्हणून हांव स्वता वयतलो आनी स्वता तेंचे कडेन बसून ते इन्वॉल्व करतलो, वयल्यान तांकां सांगतलो, रिक्वेस्ट करतलो, PIकूय करतलो, आमच्या ट्राफिकेकूय करतलो आनी आरटीओक की तुमी हेजेर एक्शन घ्या आनी हे जे गाडयो कोण पार्किंग करून वयता तेंचेर इमिजिएटली फायन मारप ना. जे मेरेन फायन मारिना, एक्शन घेना, ते मेरेन ते पार्किंगूय बंद जावचें ना. पेडणे हो कलाकारांचो माल. चिंचोळे धारगळ वाठारांतलो फामाद मिमिक्री कलाकार श्रीकांत साळगांवकर फाटले 35 वर्सां सावन आपल्या कलेंतल्यान प्रेक्षकांचें मनोरंजन करता. फिल्म क्षेत्रांतले फामाद नट तशेंच गायक हांच्या हुबेहूब आवाजा सयत वेगवेगळ्या वाद्यांचे आवाज काडपाची अद्भुत कला ताचे कडेन आसा. गोंय तशेंच पुराय देशांत आतां मेरेन तांणी 2000 परस चड यशस्वी प्रयोग केल्यात. चला तर पळोवयात साळगांवकर हांची कला. आता तू स्टार कलाकारांचे खंयचे खंयचे आवाज काढूंक शकता? जास्तीत जास्त ओल्ड जे कलाकार जुने ओल्ड इज गोल्ड सगळ्यांचे, नाना पटोले, दिलीप कुमार, संजीव कुमार, ते धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, आज जे ओल्ड जितले तिथे जास्तीचे आदले ओल्ड. आता नवीन कलाकारांकडे खासियत काय ना, राजकुमार आणि मराठीचे काही कलाकार तिथे जवळजवळ 100 कलाकारांच्या आवाज विद्यार्थ्यांकडे. आता तिथं काम म्हणजे हा व्हायरस कार्यक्रम होता, त्यामुळे आवाजाची प्रॅक्टिस करा, तिथे ऑटोमॅटिकली बंद होता. जवळ आता 50 कलाकारांनी त्याला एकट्या नाव ओळखतो स्वतः झापून तो काढू शकता की नाव घेवायचे अमिताभ बच्चन, मिथून ज्याला मिथून, दिलीप कुमार, संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, कोण सांगता तो झापून नाव काढू शकता. ते इतके माय असतात तसे मराठी ॲक्टर. फिल्म स्टाराचे तू आवाज काढता. आमच्या पॉलिटिक्स, गोंयचे पॉलिटिक्स म्हण किंवा देशाचे जे पॉलिटिक्स दिग्गज आहात तेंचे आवाज काढूंक शकता. केन्ना ट्राय केला तुवें? प्रत्येक कार्यक्रमात येताले आणि त्यांचा त्यांचा आवाज काढला. जसं नरेंद्र मोदी संवाद ऐकलेले त्यांचे काढलेले आहे. जर कोणाचा आवाज एखाद्या मनुष्याचा स्टडी केली तर कोणाचा आवाज सर्व देशवासियों, आज रात को मैंने एक सपना देखा था. आज रात को सपना देखा था, उसमें नहर में उसको लड्डू खिलाया था. रात के 12 बजे घबराने को डरने वाला कोई बात नहीं है. मैंने एक सीरियल देखा था, नाम था सीरियल का सासरे कभी बहू थी. उसमें उनका दोनों का झगड़ा हो गया था. केपी मालातल्या गुडी वाठारात 2 मोटरसायकल आणि एका कारमदी अपघात जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एक स्प्लेंडर मोटरसायकल पेट्रोल पंपाच्या दिकेन वताली तेन्ना फाटसून येवपी दुसऱ्या मोटरसायकली चालकान कोंफुसांव जावन ताच्या गाडये वयले नियंत्रण सुटले. हाका लागून तो रस्त्यार पडलो आनी केपेच्या दिकेन वचपी कारयक ताचो धपको बसलो. ह्या अपघातात 2 दुचाकी चालकाक किरकोळ दुखापत जाल्या तशें 3 गाडयांचें लुकसाण जालां. मैं राइट साइड पेट्रोल पंप पे जा रहा था, साइड लेफ्ट मार के आया. साइड लेफ्ट मारने के आने के बाद में वो छाती के ऊपर आके आरंग मार के मेरे को अड़ा रहा था. अड़ाने के बाद में डायरेक्ट इधर आके कार को ठोका. स्पीड उसका है, मेरा है, गलती बताओ. तो अभी तुम्हें मार लगा किधर? इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा.
तुम्हारा बाइक को क्या डैमेज हुआ? साइड मिरर डैमेज हुआ, साइड मिरर और हैंडल डैमेज। तो तुम्हारी गलती नहीं इसमें? मेरा गलती नहीं, मैं साइड लाइट मारा, साइड देख के कट गया, वो छाती पे आके ये किया सर। काय ना तसं ती मध्ये कोण धाप करून सायड लायट मारून भितर वयपाक गेलो आनी मागीर हांव तेगे गी हाडून थिंगसर जोरो तेन हे बायकी हाडलो इतलें जालें आनी काय ना नासता चड। आता कितें बाइक तुका मार लागला? बाइक म्हाका लागला पांयां लागला, फाटी मातशें लागला हाती बी। मिस्टेक तुझी नासलें मरे? मिस्टेक आतां हांवूय सांगपाचें खंय थिंग आसलो, हांवूय मातशें आसलो स्पिडीचेर आनी आसलो चड। स्कूटर डॅमेज जाल्या? स्कूटर आखी काबार जाली, म्हाका दिसना स्कूटर आनी सारलो तो म्हणून। गोंयांत 2 दीस गडगडा सयत वादळी वाऱ्याचो पावस पडपाची शक्यताय आसा। त्या खातीर हवामान खात्यान 24 आनी 25 मे अशा 2 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला। वाऱ्याचो वेग वरां 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो। आगरवाडा चोपडे पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली। या ग्रामसभेत पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न, कोयर, सायनबोर्ड, लायटीचो मुद्दो तशेंच हुंवार या सारकिल्ल्या विशयांचेर चर्चा जाली। थळाव्याक उदकाचो प्रश्न सतायता, जायते जाणांक नळाक उदक येना। ह्या विशीं थळाव्या आमदारा कडेन उलयला अशें सरपंचान सांगले। लोकांचे चडशे प्रश्न आमी हाताळ्यात अशें सरपंच शिल्पा नायक सांगता, आयकात। आमची ग्रामसभा आयची बरी जाल्लेली आसा। लोकांचे चडशे इश्यू आसले ते आमी सगळे हाताळून घेतलेले आहा। चडशे इश्यू म्हटल्यार प्री मॉन्सून म्हणल्यार आमचे गटर क्लिनिंग आसले ते आमचे सध्या वर्क चालू आसा। म्हणजे हे विकान बी कंप्लीट जावं शकता। म्हणजे वॉर्ड 7 वॉर्ड आसा, 7 वॉर्डान ते काम चालू आसा। आणि डेव्हलपमेंट वर्क म्हटल्यार आमचे हॉलाचे आसले ते हॉलाचे आमी आतां सद्याक आमचे हॉल रिनोवेशन जाल्लेले आसा। आमचे आतां फक्त एक फायल येवपाची बेगीन ते म्हणजे एक वर्क ऑर्डर येयली काय ते काम स्टार्ट म्हणजे आतां कशें प्रोविजन आहा उदक आमी MLA कडेन बी सांगलें। सद्या तर आतांचे इश्यू म्हणजे आतां हे 8-15 दिसान मातशें उदक येता पळोवंक गेल्यार फाटीं उदक येयनासलें। म्हणजे चडशे प्रॉब्लम जाताले, एक फेसीन उदक येतालें म्हणजे वॉर्ड 1 उदक येयनासलें। आमचे कडेन कंप्लेन येता आमी MLA कडेन वचून मातशें आतां उदक येता म्हणजे जाल्लेलें आहा। आगरवाड्यान आमच्या इश्यू ना, चोपड्यान म्हणटा ते इश्यू आमी तर लेटरां करीत आहा। आतां ते आमी लेटर आतां रेजोल्युशन घेतलेलें आहा सरप्रायज हे करपाक विजीट दिवप ते आमी आयज फाल्यां धाडटा। आयज संडे फाल्यां आमी धाडटा मागीर ते सरप्रायज। तुम्ही डिपार्टमेंटाक ही गजाल कळयल्या? हय ते कितें म्हणटात ते येना? ते येवन गेल्लेले आहा, तेंकां मेळना जालें न्हू त्या टायमार। डिपार्टमेंट पोस्टलाचे येवन गेल्लेले आहा आनी सगळे पुलीस आमी फाटी म्हणजे सरपंच आसता पळय सचिन बी तेन्ना तेंच्यांनी सरप्रायज विजीट बी दिल्ली चोपड्या बी गांवांत तेन्ना कोणूच तेंकां मेळोंक ना पोस्टलान। आतां पळोवया आतां हांव स्टार्ट करता तेंचे लेटर। सायनबोर्ड आमचे आसा पूण हे ते म्हणटा डिजिटल सायनबोर्डाचेर फक्त पार्सेम घातला पळय तेका आमी सांगलेलें आगरवाड्या कर म्हणून तेणी येवन करता म्हटलें। तेका परत हांव इन्फॉर्म करता। आमी तेंकां डेली सांगत आसता तुमी थंय बसूं नाका, मातशें फिश मार्केट आमचे स्टार्ट म्हणजे सांजचे इवनिंग फिश मार्केट आसता न्हू तुमी थंय वचून बसा म्हणून सांगलें। म्हणजे कोणी गाडी मारली आनी कितें जालें तुमकां प्रॉब्लम जातले म्हणजे मागीर फुडलें कितें जायचं पूण ती आयकना, परतून येवन बसता मागीर ते। तरी आमी आयज पुलीस येवन कंप्लेन दिता तेंकां सांगता मातशें तूं बसूं नाका। टी टायम खबरो बुलेटीन हांगाच सोंपता। हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता। अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV। मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह।
गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर आवाज गोयचो बुलेटीन